आमच्या मेंबरांक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक एक आमचो मेंबर सोडलो जाल्यार जो आउट ऑफ स्टेशन बाकी सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट केला आनी बरे भाशेन म्हाका सरपंच पदाचेर तांणी बसयलो। कोण ताणें ओपोजिशनान सगळे आमी एकवटान रावन हाचे फुडें पंचायत बरे भाशेन चलतली। तेच भाशेन जे गांवचे डेव्हलपमेंट जी कामां फाटी फुडें रावलेली आसात ती म्हाज्या टर्म आसतना हांव फुडें घेवपाक सामको वावुरतलो। तेच भाशेन अमितान आतां सांगलां तेजें फूल कोऑपरेशन म्हाका आसा आनी तशेंच आसचें म्हण हांवूय मागता ताचेशी। आनी सगळीं कामां मांद्रे पंचायतीची जी लोकां खातीर कामां आसात, जावं मसुल्टी आसा ती आमची मांद्रेच्या लोकांक ना ती एक आमी फुडें व्हरतले काम। दुसरें आमचो ग्रावंड फीश मार्केट ही जी व्हडली मेजर कामां आसात ती म्हाका दिसता बेगीन जावची। तेच भाशेन आनी कितें गांवांत आसा जाल्यार स्वता हांव फुडें आसतलो। सरपंच म्हाका सांग, आतां सद्या एक विशय जाला आनी लोकूय भिल्यात, जो MDR रोड आहा तो 25 मीटर करतले आनी जे रस्त्याचे कुशीक ज्यांची घरां आसा दुकान आसा ते लोक सामके भिल्या। काही लोकांनी गरीब लोकांनी लोन काढून खंय तरी दुकान घातलं बेरोजगारी नश्ट करपाक। हाचेर काहीतरी काय निर्णय बी जातलो फुडें, तुमी काय निर्णय घेतले? पळय, ती जी रोडाचो इश्यू आसा ती कोर्टाची ऑर्डर आसा, सो ताचे वयर आमकां कितें करपाक जाता ती आमची भासाभास जातली आनी कशे भाशेन तो 25 आहा तो 15 जावं वो 13 हो आमी करपाक ट्राय करतले। आमी लोकां बरोबर आसतले आनी जितले भाशेन आमकां जाता ते भाशेन आमी ते इश्यू फुडें व्हरोन सेटल करपाक ट्राय करतले।